नमस्कार. सध्या आम्ही असा दोडामार्ग गोवा बॉर्डरीचेर आणि म्हाज्या फाटसून जी बिल्डींग दिसता ती गोवा एक्सेल ची बिल्डींग आहा. बरेच वर्सां पयलींची जी बिल्डींग आहा जी तशेंच गोवा एक्सेल डिपार्टमेंट चलयता. तुम्ही पळयता आसतलें की वयले छप्पर जे आहा ते एका वाटेन पडलेले आहा. त्याच्या वयर तेंच्यांनी कापेत घालून खंय तरी परिस्थिती सांबाळची प्रयत्न केल्ले आहा. खंय नळे पडलेले आहा. परत भिंती खंय तरी क्रॅक केल्ले आहा. ज्या पद्दतीन भितर जर पळयत जाल्यार भितर लायटी तेंची उजवाड चडना आनी ही बॉर्डरीचेर आशिल्ल्या गोवा एक्सायज डिपार्टमेंटच्या जे चेकींग करता थंय परिस्थिती थंयसर आमी आसा थंय अशी परिस्थिती आहा. जाले 40 वर्सां जालीं आमकां बघता. आमी जेन्ना मुंबयला गाडी वता तेन्ना आमी सोडा तेंकां विकी आसा तेन्ना ही बरी हाडली आनी आतां ती ही पावली व्हडोंक पावली तेन्ना काय तरी ती उपाय तेजो करा आतां आतां ती पडटली व्हडोंक पडटलीच ती रायत ना तेका काय तुमी तेचे निर्णय घेया आतां. हे हांगासले जे कर्मचारी हांगासर आहात ते कशा रितीन काम करतात ते मातशें ते बरें का काम करता. ना पूण जिवाच्या आतां आमी काम केलें जाल्यार केन्ना एक आमी हे करून तेन्ना पळोवंक शकता म्हणून तेन्ना काय तरी तुमी तेजो उपाय करा आतां. पयल्या पासून मी पळयता की हेची बिल्डींग आसात न्हू ती एकदम अशीच ही जाल्ली आहा वाद जाल्ली आहा. आनी मी त्या साहेबांक सांगलें की हे काम मातशें बेगीन बेगीन घ्या म्हणून हाती. ते अजून हातीन घेतलेलेच ना तशें ना निदान हें केलां न्हू ते ते पद्दतीन तरी करा अशें तुमच्या हांगा दुकान आसा न्हू कितली वर्सां तुमी आमची दुकान आहा ती खूब वर्सां खूब वर्सां तेन्ना हे आसतना वारी आसता म्हाज्या पासून आसा दुकान तेन्ना पासून तुमी पळयता तेन्ना पासून मी पळयता अशीच आहा ही अशीच आहा ही अशीच आहा ती जेन्ना ती कापेत घातली. पूण भितर कशी आहा ती धोकादायक आसा भितर धोकादायक म्हणजे आसतली ती खूब वर्सां जालीं न्हू आसूंक शकता ती तशी. आता कापेत घालपाचें कारण कितें आसतलें? कापेत म्हणजे ते ह्या वर्सां तरी हे उलोवनी फुडल्या वर्सा काम करूया अशी हे पद्दतीन तेंचे सगळें मोडन पडत म्हणून तेंची कापेत घातली. हां. भितरले भाग कितें जाला बी तशें? भितर भिंती आहा खूब जुन्यो भिंती इतल्यो रूम भिंती तांकां तशें कांय तशें हें जावचें ना अशें म्हाका दिसता. पूण सांगपाक जायना पावस पडत जाल्यार तुमी कोसळोंकूय शकता. वाशे पडले सगळे वाशे पडले सगळे हे सायडीचे वाशे सगळे पडले आनी तेंचे निमाणी तशेंच जावन धाकलें आनी धाकून दवरलेलें आहा तें. आनी काल जेन्ना वादळ पावस येयलो तेन्ना सुद्दां वाशे थोडे पडल्या. ते काम करतात ते तशाच परिस्थितीन ते काम करतात काय करतलो ते हे बाबडे आतां जीव मोटीन धरून ते काम करता. सध्या जर पळयशात जाल्यार दोडामार्ग दोन असले आउटपोस्ट असले पुलीस आणि एक्सायज चेकपोस्ट असले. पुलीस आउटपोस्टाची फायल हांव आमदार जाल्याक मूव करून पर्सनली फॉलो करून आज तिसर काम चालू आसा आणि फुडल्या 2 म्हयन्यान काम जातलें आनी चकाचक बिल्डींग जातली. सरकारान तेचेर 50 लाख मोडटा. सेम वे एक्सायजीची आमी फायल मूव केल्ली आसा पॅरलली. पण थंय कितें तरी टॅक्निकल इशू आसलो सो त्या टॅक्निकल तो मातसो थोडो डिले जाला. पण जशें पुलीस आउटपोस्ट जाला म्हणजे सगळें रिनोवेशन जाला ताचे रूफ फ्लोरींग भिंती सेम स्टेजीचेर हाचे आमी करतले तेचे एक्सायजाचे करतले आनी ते प्रोसेसान आसा. हांव ती फायल पर्सनली मूव करता आनी थोड्याच दिसांनी एकदा टेंडर करून आमी तें काम आमी करून घेतलें. फक्त एक्सायज डिपार्टमेंटाचो टॅक्निकल इशू आसले म्हणून ते थोडे डिले जाल्ले आसले. गोवा बॉर्डरीचे गोवा एक्सायज डिपार्टमेंटची बिल्डींग जी आता सध्या मोडकळीस पावल्ली आहा तेची खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक तर बऱ्या प्रमाणे काम करपी गोवा एक्सायज डिपार्टमेंटाची परिस्थिती एकदम विकट कशी दिसूंक लागलेली आहा ती बी बॉर्डरीचेर. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे.